देवगडे ब्रेस्तावचे मोकचन कोंकणी भाषेतली नेकेत्र या कार्यक्रमात असा आज परत ब्रेस्त राहिला आणि हांव रेमंड डिकुन्हा कोडे तुमच्या मुखार असा घेऊन कोंकणी भाषेतली नेकेत्रा म्हणजे नंबर असा 9845419482 तुमच्या संपर्क खातीर हर एक ब्रेस्तर पटल्या 163 एपिसोड 64 एपिसोड 3 वर्सां जावन तुमच्या मुखार वता हर एक ब्रेस्तरा आणि तुम्ही राखून रावतात कोंकणी भाशेंतलो कोण एचिवर कोण महाकाम केल्लो आज आमच्या मुखार येता म्हणल्या विशयान आनीक हर एक पोटी तुमकां निराशा आमी करिना आनीक V4च्या सहयोगान हे कोंकणी कार्यक्रम आमी तुमच्या मुखार हाडटा आनीक हर एक पोटी नवे साव कोंकणींत नवे साव आनी कोंकणी मनशाचे नवे साव हे दोन काणयोन आमी हांगासर येता आज परत मंगळुरांत एक संघ आसा कोंकणीचो संघ ताचें नांव जर आसा कोंकणी सांस्कृतीक संघ 40 वर्सांच्या पावंडार आसा 40 वर्सां ताका 40 वर्सां जातात आनी ताचें काम कोंकणीच्या संस्कृतीचे आनीक कोंकणीच्या सर प्रकारांचे उरोवप आनी प्रदर्शन जावन आसा आमच्या GSP भावांनी सरो संघ जावन आसा आनीक ताचें काम बारीक हर एका वर्सा तुमकां कळीत ना यक्षगान करतात ते नाटक करतात आनीक कॉम्पिटिशन्स करतात वेगवेगळ्या रितीन करतात आज तांच्या मध्ये एक यक्षगान करून एक प्रकार नॉर्मली क्रिस्तावांचे जावन दी या कोंकण्याचे जावन यक्षगान करचे भारी अप्रो पूण त्या प्रकारांत आपली ओळसवणी दाखोवन असलो M.R. कामत आमच्या मध्ये आसा एक यक्षगानाचो एक अव्वलपटू एक वेशधारी आणि एक साधक म्हणून येत आमच्या मध्ये आसा एक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन आपले जीवन पूर्ती मेडिकल फिल्डांत विंगड एक डिस्ट्रीब्युटर जावन उपरांत एक आता रिटायर्ड जावन आता कोंकणी खातीर संपूर्ण डेडिकेशन जावन करचो एक व्यक्ती M.R. कामत जावन आसा आमच्या मध्ये आसा ताका आमी स्वागत करया आनीक ताचे यक्षगानांत ताणें केल्लें साधन आज आमच्या मध्ये वाडून घेवचें आसा स्वागत M.R. कामत सर नमस्ते तुम्ही कोंकणी म्हजे पर्यंत उलयतात वय हांव कोंकणी तुमच्या पर्यंत उलयतां सर जुगलबंदी करेक्ट जाता करेक्ट सांगा मुणकूरच्या बागी गावांत जल्म कम थिंगेल्या कुटुंबात जल्म जालो तुम्ही एक तुमच्या आवय बापायचें बागी नांव कितें आनी इतर पुरा विशय सांगा कशें एज्युकेशन जालें सांगा रेमंड बाब आमचे जल्मलो हांव आतांचे उडपी जिल्हा कारकळ तालुक मुणकूर ग्राम वय आणि आमचे घराचे पुरा नाव ते दारांबे कट्टे म्हणून जारगे कट्टे वय ताका दारांबे कट्टे म्हणजे आमचे रूख मेला फॉर्च्युनेटली लायला आसा 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 आता ताजे वय ताजे साइड आनी काडला वय त्यामुळे लाईन येता बडवागिनी दुबळ्या वय एक साइड गेल्ले ते आता पहिले चिगरून पळय आसाच बरे आसा साइडीन दारांबे आमकां भारी फेवरेट वय कित्याक म्हळ्यार ते मेडिकल जाल्यार आजच्या पेंटेच्या लोकांक गोत्तू ना दारांबे काडले म्हणून गोत्तू ना ते आमच्या नुस्ते गळे बरे जाता जारगे कट्टे पळय थंय हांव जल्मलो म्हजे बापायचें नांव नरसिंह कामत आवय नारायणी कामत तांकां 8 जाणां भुरगीं म्हणजे व्हडलो भाव आनी हांव निमाणो हाजे मदें 6 चलयो चेडवां वय तातूंत एक चेडू ओगी गेला 4-5 वर्सां बट आमी हांव अष्टमा गर्भाचे हुडुगा जाल्ल्यान कृष्ण जल्मलो अष्टमा गर्भांत अष्टपदी अष्टमस्त आसा हे अष्टमा गर्भान जल्मले देखून म्हाका राधा कृष्णा म्हूण नांव आयिल्लें हो हा 8ನೇ गर्भाದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ कळ्ळें तुमकां इवर साधने वाढतात वय तशी राधा मागीर आयिल्ली ताका म्हज्या नांवांत घाला पयलेंत वय कृष्णನ जन्म 8ನೇ गर्भाದಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಗೆ तशें म्हाका नांव दवरलें ताजे हिन्नेले तेंत वय वय ते दाळा आसलो तशें आमी 8 जाणां भुरग्यांत हांव निमाणो मागीर आमचें हळ्ळी वातावरण तुमकां गोत्त आसा कांय नातले फॅसिलिटी घालूंक आमकां आशिल्लें ते एक मिल्ल मात्र ते मागीर जाल्लें आमी आतां ना आमी आसतना मिल्ल ना बापट्या मिल्ल मागीर जाल्लें पुरो मागीर बापट्या मागलें जालें वाजराज शेट्टी जालें मागीर जाल्लें पुरो जाल्यार कांय ना मिल्लाचें खबरच ना आमी संकाले घरा वचचें मिल्ल जावची जाल्यार वय वय ते जाल्यार हांवें गेला माथ्यार घेवन हांवें गेला म्हणजे बापायच्या वट्ट गेलो हे कितें म्हळ्यार ते जाल्यार एज्युकेशन म्हळ्यार
शाले खंयचे शाले फरक एडेड शाले आनी गव्हर्मेंट शाले ते चेड्यावर एक इस्काल आशिल्लें तिसरी खंयची पंचवीस जारगे चेड्यावर हा ते गुर्तू न्हू आमचे हे जार्जे गटेचे पयले 1 किलोमीटर पाटी संकलकरी ब्रिड्ज ते ब्रिड्ज जाल्ल्यांत मंगळूर दक्षिण कन्नड उडुपी ब्रिड्ज आमचे थंय 1 किलोमीटर डिफरन्स दरम्यान आनी संकलकरी 1 किलोमीटर प्लस डिफरन्स त्या इस्कॉलांत एडेड स्कुलांत फर्स्ट स्टँडर्ड टू 4th स्टँडर्ड थंय शिकलो वय मागीर म्हळ्यार म्हजे भयण व्हडली भयण पुरी येताली मागीर एकटेच भुरगे न्हयचे नाका म्हणून म्हाका थंय हांव 5वी क्लासा वच सोडूना हांव ट्रान्सफर करून हांगा आयलो खंय मुणकूर हायर प्रायमरी स्कूल गव्हर्मेंट हायर प्रायमरी स्कूल मागीर म्हजो तो धाकटू थंय मास्टर जावन आसलो वय तशें हांव थंय मुणकुरांत हायर प्रायमरींत 5, 6, 7 8, 9 तितलेंच आसलें आमच्या काळार थंय जालें ताज्या उपरांत आमकां परत्यान हांगा पॉम्पे किऱ्यांक येवचें पडलें कितें म्हळ्यार त्या वेळार थंय हायस्कूल जावना हांवें हांगा सेरवल्या उपरांत मुणकुरांत हायस्कूल जाल्लें विद्यावर्धक हायस्कूल म्हणून सगळो वय आनी आमी येवचे पयले वर्सा मात्र थंय सांको उद्घाटन जाल्लें नाजाल्यार आमी दोन क्रॉस करून वचचें वचतले संकलकरी तशें बस येवन थंय गुंचे पाटी येवचे अशें वेवस्था आसली तशें हांव किऱ्यांत पॉम्पे हायस्कुलांत 8th, 9th, 10th थंय शिकलो 10th मात्र हांव इल्लें चड एक्सपिरियन्स काडलें 10th एक्सपिरियन्स म्हळ्यार 1-2 वर्सां चड बसला 10th म्हणून घरा बसलो थंय वनी घरकडे काम आसता नाही घरकडे काम आसूं जाल्यार फेल जाल्लो म्हूण सांगू एक्सपिरियन्स चड घेतले म्हणचे फेल म्हणून सांगू ना एक्सपिरियन्स हांव चड घेतले 10th तुमगेले मागची 7 जाण आसना मागीर त्या टायमार घरा हांव म्हजे बापोयचे सांगता वेवसाय बेसाय आसले आमकां म्हणजे बापूय लँडलॉर्ड आसलो वय बेसायाचें काम व्हेरी रॅरली एक्झॅक्टली रायट तुमी विचारा यू नेम इट आय विल टेल यू म्हणजे तितलें म्हाका पुरा काम करता आसा त्या 3 वर्सां हांव घरा बसून पुरा काम केलें आमकां 16 डे आसले घरकडे रावल्यार साधन युस्काला मागीर ताजे उपरांत हांव PUC तेन्ना PUC ना 11th स्टँडर्ड बेलमंट ज्युनियर कॉलेज म्हण आसलें थंय 11th स्टँडर्ड केलें मस्त गांव भोवला ताज्या उपरांत म्हजें कॉलेज जाल्लें MGM कॉलेज उडुपी म्हजे व्हडली भयण थंय आसली काजरकर थंय दिल्लें ते तिच्या घरा रावून हांव ग्रॅज्युएशन BA केल्लें बॅचलर ऑफ आर्ट्स विमानाचेर कदल्यार एक लाभ आसा भयणाक भाव पुराय ना ना म्हजे मस्त मोग आसलो म्हळ्यार केदार सांगचें आसलें म्हज्या भयणांनी काका एकल्याक मारता आनी मारूं ना बापयन बाकी सगळ्यां मारला म्हणून थंय निमाणो न्हय आनी कोणी ना चेडो जाल्ली तो मागीर चेडो जायचे म्हणून लास्ट प्रयत्न तशें जालें एज्युकेशन जालें न्हू एज्युकेशन जालें मागीर एज्युकेशन जाल्या नंतर कशें केलें एज्युकेशन जाल्या नंतर इमिडिएटली हांवें एप्लाय केलें कामाक म्हाका एक अफाली फार्मास्युटिकल्स म्हूण सांगू न्हू एक कंपनीचें ते वेळार हुबळींत म्हाका कामाक अपॉयंटमेंट जालें मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह वैद्यकीय प्रतिनिधी ते एक आयुर्वेद प्लस एलोपॅथी मिक्स आसलें वखद आसलें चील काडून म्हाका कळ्ळें जालें म्हळ्यार हांव कुंदापूर पळोवना शिकलो MGM उडपी जाल्यार आमकां कुंदापूर पडची आवश्यकता पडना पयशे जाय वचून अशें भोंवन वचून जायना आमकां थंय आसना पळय जालें जाणून ना तशें लागून हांव थिसून वचना त्या हांव हुबळीक म्हाका अपॉयंटमेंट ऑर्डर आयलें तूं येजे कामाक म्हणून ते जाल्यार म्हजे बापाय म्हणलो पळय पुता तितल्या दूर पळय येचें नाका हांगात खंय पूण पळय तुका वचून संवय ना तशें अशें म्हणून ताका म्हजे धाकटो मास्टर आसलो तो म्हणलो कत शिकोना गे तो ताका खंय गेलें कितें आनी एक्सपिरियन्स घेयचे वचचे हांगा वचून कालें घेता आनी गाद्या शेण व्हांवचें गे म्हणून अशें जालें मागीर कशेंय करून म्हाका हुबळी धाडलो बसार एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंतली नेकेथ्रा ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या बद्दल आता MR कामत आपल्या तो यक्षगान आर्टिस्ट अजून 70 वर्सां लागीं 69 70 वर्सां लागीं आसा जाल्यार यक्षगान आर्टिस्ट आनीक हर एका वर्सा यक्षगाना करता आनीक आपणाचें तें साधन कोंकणी मनशाचें साधन दाखयता आसा राव आमचे सगळ्या पळय मी कोंकणी भाशेन नेकेथ्रा एक ब्रेक काडून घेता ऐका
स्वागत मग कोंकणी भाषेंतली नकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा एम.आर. कामत एक कोंकणो जावन एक यक्षगानांत एक एक साधन केल्लो एक व्यक्ती जावन आमच्या मध्ये असा तो यक्षगाना विशयांत ताका एक बरी नॉलेज आसा स्क्रिप्ट ताची तो बरोवंक लायता आनी ताचे इतर बरोवयता एक बरो साधक आमच्या मध्ये आसा ताच्या विशयान आमी उलयतले सांगा माम कशें तें तुमकां तुमी हुबळी वचून म्हणजे प्रोफेशनल कॅरियर स्टार्ट जालें थंय एक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन स्टार्ट करना चिल घेवन ट्रेनिंग सगळे वचून गांव भोंवचें डॉक्टरां मेळचें मेडिकल स्टोरां मेळचें तितलेंच काम आनी सॅम्पल दिवचे तें आसा तें पार्टूच मेन तशें आमी पुरा कडेन वचून मागीर थंय म्हाका 4.5 वर्सांनी प्रमोशन जालें केरळा गेलो केरळांत इन्चार्ज मॅनेजर जालो ताजे उपरांत फर्दर प्रमोशन जावन चेन्नई गेलो तशें ओट्टू एक 4-5 स्टेट म्हजे अंडर आसले एक 100-150 लोक विथ 3-4 मॅनेजर्स काम करलो गिरायक मागीर तें 25 वर्सां ऑलमोस्ट नियरींग जाताना सोडून मुजेंत जाल्लें हांगा मंगळूर रावचें म्हण दिसलें म्हाका बायल भुरग्यां वटून हांव म्हयन्यांत 5-4 दीस आसले ओड मंगळुरांत बाकीचे परत बोंजेंत तशें तें एक फॅमिली लायफ बस्ट सफर जाल्लें वय तें ना म्हूण सांगून मागीर हांव सोडून मुजेंत एक जाल्लें स्मॉल आयुर्वेदीक डिस्ट्रिब्युशन आंगड घालून बसला आयुर्वेदीक डिस्ट्रिब्युटर आसा आतां ताका 25 वर्सां जालीं दुर्गा आयुर्वेदिक एजन्सीज म्हणून सांगून ते बंदर आजुद्दीन रोड बंदरांत आसा आतांय रन करता आतां अर्जंट मर्द करले म्हळ्यार अशें वचून दिवचें आसा कितें ना तें सील्ड मेडिसीन मान क्लोज दिवंक ना गोतच न्हू आयुर्वेदीक म्हळ्यार मस्त कफात दोनचूर करली म्हणून ना तें तुमगेलें की ना तें ना कफात ना बाटली दिवचें जितलें उणें ना ओके तुमी यक्षगाना कशें आयलें सांगा तें म्हळ्यार हांव सांगलें तुमकां त्या वेळार आमी हांव हांगा आसलो खंय किऱ्यांत इस्कलांत फेल जाल्ले विशय सांगला तुमी फेल जाल्ले सांगू ना ते फेल जाल्ले मागीर पास करी म्हणून हांव इतलें एज्युकेशन मुखार व्हेलें वेन आय वॉज ए मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी सांगल्यार बिलीव करचेच नागी म्हाका तें आसलें SLC फेल जाला म्हणून सो आय शूड स्टँड माय सेल्फ आनी तें दिकोन दायचें म्हणून जालें जायना म्हणून तशें हांव वचून हांव MA बांदून कर्नाटक युनिवर्सिटींत MA पॉलिटिकल सायन्स 2nd क्लास पास जाल्लो ताज्या उपरांत 5 पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा केले हांवें लास्ट वन आय डीड एट द एज ऑफ 56 years दॅट इज पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ फ्रॉम कोळंब युनिवर्सिटी म्हाका हें एज्युकेशन सेक्शुअल कावन्सिलिंगांत इंट्रस्ट आसलें सो मेरिटल कावन्सिलिंग हांव करतलो इलेत म्हळ्यार ऑफिशियल म्हण तशें न्ही आनी तुमकां टर्मोलॉजी करताली पुरो करता मेडिसिनाची टर्मोलॉजी वय बट ताका म्हणलें सौकर्य जाय तें पळय ना म्हूण सांगून खंयच्या युनिवर्सिटींतल्यान केलें तें खंयच्या युनिवर्सिटींतल्यान केलें कोळंब युनिवर्सिटी शिवमोग्गा शिवमोग्गा वय थंय जावन केलें लास्ट एन आय वॉज 56 year old एज्युकेशन इज पार्ट ऑफ इट म्हळ्यार मुजे ते बॅकलॉग आसलें न्ही कांबळाच्या रेड्या पळोवन चोया कितलो कांबळाचो ओल्ड रेडो जाल्यार करेक्ट तशेंच तें कंप्लीट केलें आनी तुमी विचारलें क्वेश्चन यक्षगाना कशें वय एंड हांव 8वी क्लास आसतना आमचे हांवें शिकलें 7वी म्हणसर शिकलें स्कूल आसलें तें म्हणजे दट्टू मास्टर जावन आसलो मुणकूर इस्कलांत मुणकूर इस्कलांत वार्षिकोत्सवाक यक्षगाना ಮಾಡಬೇಕು म्हणून तांचें एक ठराव थंय म्हणटाना यक्षगानाक तें सूट जालें पार्ट इल्लें पूण कालें दायजे लोक म्हणटाना म्हणजे दट्टू म्हणलो की ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀತೇನೆ ಅಂತ सांगून ताका थंय शिकयतालो कोण तो म्हणजे फर्स्ट गुरू रत्नाकर कामत म्हणून बोंबयदान येवन तो मागीर मुणकूर सेटल जावन मुणकूरचे एक टीचर कस्तुरी टीचर आमच्या स्कुलांत टीचर जावन आसली तिका लग्न करून मागीर आतां हांगा आसा पळय तुमी मनोहर कामत म्हण आसा रिजिस्ट्रार कोंकणी ताचो पूत ताचो बापूय म्हणजे फर्स्ट यक्षगाना गुरू व्हेरी गुड हार्टेड पर्सन ताका RS म्हणटात म्हळ्यार आमच्या गांवांत 3-4 रत्नाकर आसले ते जाळा एकलो टॅक्सी रत्नाकर एकलो हॉटेल रत्नाकर वो 8 रत्नाकर अशें आपूण 8 रत्नाकरान यक्षगान शिकयलें बट तो म्हाका गुरू समान आनी नाट्य शिकयलें हेज्जे शिकयलें घालून ताणें फर्स्ट म्हणजे यक्षगान गुरू इज रत्नाकर कामत आमचे ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ನಾಜಿ ಮಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಂಗು ಆಸ ಕಾಮತ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರೋದು ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಸಂಗು ಕಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ सांगता म्हाका ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ व्हडलो यक्षगान विमर्शक तशें तांचे अभिमन्यू काळागाक हांव अर्जुन दायजे म्हणून जालें ते तांचे आयले ताणें शिकयलें जालें म्हाका तितले कश्ट आसात म्हणून गोतू ना पार्ट करता ते म्हळ्यार वट्टू बांदून गिंदून टायट केल्ले बेटाक हांव ल्हान आय वॉज 13 years old ते जालो हांव 4th year फर्स्ट स्टँडर्ड आसा ते जाल्यार तें रिस्ट्रिक्शन नासलें देखून इट वॉज गोईंग ऑन
त्या बांधले पेटार यक्षगाना वेस पिरा गेला म्हाका दोळ्यान उदक साठले दूख एक म्हळ्यार पयले काले करचे आमच्या घरा म्हळ्यार चड कापणी काडचे म्हणटा आमी जाल्यार तितले ल्हान करता नाजाल्यार परतन काडचे न्ही कॉस्ट म्हयन्या भितर तशें कॉस्ट दीस इज द प्रॅक्टिकॅलिटी हांव सांगता तुमकां घरात येवन कावचे सेलून हांव सांगना घरात येतालो मनीस ताका 2 आणे दिले जालें तो ते ल्हान करता नोंद म्हणटारे न्ही ते यक्षगानाक बांदता हांगा बांदूंक ना केस नात ते कालेंग इतकन बांदतात ते आमी यंग ना आमकां गोत्तू ना म्हाका ओट्टूक गाल मेल म्हणटा तो तशें जालें स्टेजाक वचोंकूय न्ही धरूंक न्ही ताच्या मुळे म्हजो सांगलें म्हणजे दट्टो आसलो ताणें कालेंग संग समाधान कर म्हाका पडिलो दॅट वॉज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स आय हॅड ऑफकोर्स कितें फर्स्ट एक्सपिरियन्स ताज्या उपरांत थंय आनी एक यक्षगान जालें पब्लिकांत तातूंत एक ल्हान पार्ट केला एक्सपिरियन्स आसलो सो 13 years and 14 years हांव पार्ट केले फर्स्ट तुमी अर्जुना काळगा वय अभिमन्यू काळगांचो अर्जुना वय अशें प्रकारे काय स्टार्ट जालें तें बट मागीर काळें जालें आमचें काळगाचो जोर जालें अजय काळाक जोर उठ्या काळाक जोर आसा भायल भुरग्यां पोसीचे एज्युकेशन जाय म्हणटा ना आमी तें ना ताज्या मागीर टोटली देर इज अ ब्रेक बट दॅट इन्स्टिंक्ट वॉज विथ मी म्हाका आसलें पडलें एज्युकेशन करेक्ट आशिल्लें वय म्हाका तें मनांत आशिल्लें मतींत आशिल्लें तें देखून हांवें केलें तशें दवरून 25 years ऑफ माय दॅट टुरींग लायफ आसा न्ही तातूंत म्हाका कांय करूंक जावना हांवें एक फेस्ता हेचें समेत नातिल्लें वय मास्तू उणें देवळाचेंय नातिल्लें ना म्हजें काम म्हणलें कामांत आय वॉज टोटली कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द जॉब प्रोफेशनल टच आनी ऑफकोर्स आय वॉज डुईंग फेअरली बेटर म्हणून एंड यू आर अचिवींग दॅट वॉज देर अशें प्रकारे कर्ण जालें ताज्या उपरांत आमी कोंकणी सांस्कृतिक संघ म्हणून मंगळूरांत आसलो वासदेव प्रभू जी वासदेव प्रभून स्टार्ट केल्लें 39 years जाता त्या संघांत म्हाका हांगा दिनेश भट म्हणून आसात आमचे वैदीक तो आमचे पुरोहीत हांगाचे मंगळूरचे ताणें अशें तेका उलयतना म्हणलो कामा तूं आमच्या संघाक आलें न्हय म्हणून हांव जाल्यार येदोळ संघ गिंग म्हाका कांय गोत्तू ना जालो ना तूं यो बरी आसा म्हाका तां इंट्रोड्यूस कर ओन मेंबर केलो मात्र न्ही 33 वर्सां ताणें म्हाका कार्यदर्शी म्हणून केलो म्हाका कांय गोत्तू ना बट ताका कळ्ळें की हांव पिकअप करता म्हणून दत्ता म्हणून केलें जालें तशें तातूंत इल्ले वर्सां गेलीं इल्ले वर्सां घेताना मागीर लास्टाक 2011-12 हांव तो कोंकणी सांस्कृतीक संघाचो अध्यक्ष जालो त्या वेळा ताजे पयलीं हांव कार्यदर्शी आसतना चिंततालो काले करीचे कोंकणी वेरचे काय अभिमान म्हाका म्हळ्यार केलो जाल्यार ट्रेनिंग पळय वारें लागलां म्हाका बस्ती वामन शेणै वेंकटेश बाळिगा इसी आमचो पाऊल मोरस पुराचें एक टच आसलें देखून मागीर एक सांगता हांव रेमंड बाब ह्या फिल्डांत म्हाका दिसलें कॉम्पिटिशन मस्त उणें आसा म्हणून कोंकणी रिप्रेझेंटेटिव्ह मस्त उणें आसा कॉम्पिटिशन दुसऱ्या खंयच्या फिल्डाक गेल्यार मस्त कॉम्पिटिशन दॅट इज वन रिजन No, that is the one reason. अंगा भितर मस्त कॉम्पिटिशन आसा अंडर करेक्ट तशें जालें मागीर त्या दाळा हांव चिंतलें आय शूड डू समथींग बेटर ऑर युनीक म्हणून म्हजें थिंकींग तशें जालें आमी काले करून वचो यक्षगान तें यक्षगान केलें पावना कोंकणी यक्षगान जाय कोंकणीन जायचें म्हणून सांगून म्हणून हांव आमचे रवी आलेवराय म्हणून ताजे कಡೆ वचून विचारलें अशें म्हाका ನೀವು ಬರೋದ್ರಾಯ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಬರೀರಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ एक ब्रेक घ्या कोंकणी भाषेत नेकेथ्रा या कार्यक्रमाचा आमच्या पदाचा एम.आर. कामत यक्षगान आर्टिस्ट आणि यक्षगान कोंकणीत केल्लो एक साधक राव आमचे सगळं दाफळावी परत कोंकणी भाषेत नेकेथ्रा एक ब्रेक घ्या स्वागत मग कोंकणी भाषेत नेकेथ्रा या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा एम.आर. कामत कोंकणीत यक्षगाना बरयल्लो हे साधक जावन आसा आनीक आपल्या जिवितांत ताणें कोंकणी विशयांत केल्लें काम तें साधन दुसरें कोणी केल्लें आमकां कळीत ना रवी आलेवरायशीर वचून तुमी यक्षगाना बरोवंक सुरू केलें सांगा कितें जालें तें रवी आलेवराय कॉन्टॅक्ट केला फस्ट यक्षगाನ करते आमी तो म्हणालो ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡ ನೀವು ಬರೀರಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು म्हणून ताणें म्हाका ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು दिले हांवें महिषामर्दिनी म्हणून प्रश्न सिलेक्ट केलो साधारण देवी महात्म्य टाइप
हें खंय करचें म्हळ्यार टावन हॉलांत करचें म्हणून निर्णय जाले. आमचे पुरा म्हणजे सांगात मस्त आमचे कमिटी मेंबर्स मस्त ताचे पाठिंबो बेस्ट. आनी थंय बायल मनशांच्या पात बायल मनशांनी केलो तें करूंक आनी एक म्हाका सपोर्ट दिली एक आसा बायल मनीस ती जे मित्र सगळं यक्षगान पळयला ताका म्हणलं व्हेरी गुड प्रफुल्ला हेगडे म्हूण सांगू न्हू मित्र बायल फॅमिलीची वय त्या प्रफुल्ला हेगडेक तांणी ओट्टू 9 जन भुरग्यांक 7 जन यक्षगान आर्टिस्ट तसं ही व्हडली म्हळ्यार मालगडी वय ती प्रफुल्ला हेगड्यान सांगले कामत माम हांव आसा तुमच्या सांगात म्हणून म्हाका थंय एक बॉल मेळ्ळे म्हण हांव एकलो तुगे म्हणून कोंकणी यक्षगानाचे विशय कोणाक वचूं ना आमच्या प्रचार ना तशें म्हण तिणें सांगतना म्हाका एक धैर्य आयलें वय वय म्हणून मग फुडलें इमिडिएटली हांवें गेलें IOBच्यो चेअरमॅन ताजे वांगडा नरेंद्र वय आसलो ताका एक लेटर बरयलें अशें कोंकणी संघा जावन आमी हें प्रपोज करताच म्हाका कितले एमावंट जाता म्हणून खबर ना हांवें एक रफ करून 25,000 जाता म्हणून बरयलें. विदीन ए वीक आय गॉट ए रिप्लाय सांगून इट इज बीन सँक्शन्ड यू कॅन गो अहेड म्हणून सांग म्हाका एक बोल आयलें. मागीर आमी आमचे फिलॉन्थ्रॉपिस्ट मस्त आसात तांचे कडेन वचून आनी पयशे आनी कलेक्ट करून यक्षगान गेलें तेन्ना मेन पार्ट कोणें करचें म्हणून जालें तें जाल्यार हांव तो दिसलो पडटा म्हाका गोत आसलें पार्ट आनी तुमी दीग तशी कोंकणी महिषासुरा म्हणटात म्हाका गेले हांव तो सगळो आठ पळयला यक्षगान पळयला येदूर पळयला आतां थंय सोडनात उजो काणयो तें सोडटाले आमी वचून ते वचून महिषासुराचे प्रवेश कर बच्चो टायर्ड जाता जाल्यार तें करन म्हळ्यार लोक आयलो कितें म्हळ्यार हें कोंकणी यक्षगान कितें बायल मनशाचें पात्र बायल मनशांनी केलां. आनी आमची आनी एक स्पेशालिटी म्हळ्यार 2 वर्सां भुरगें जावन 80 इयर्साच्या माथारे समेत हांव पार्ट करूंक सांगलो. आनी डॉक्टर्स वय डॉक्टर्स आशिल्ले डॉक्टर किरण बाळिगा आनी एकलो डॉक्टर आमच्यो हांगाच्यो येजेच्यो इंटरव्हेनलिस्ट तो आशिल्लो राव. मागीर आमचे एकलो CD कामत म्हणून आशिल्लो ताका 11 पार्ट गेले तो रिटायर्ड MD ऑफ टाटा इन्फॅक्टरीज वय अशें. मागीर हें काव्यश्री हेजे रुतिका हें प्रोग्राम केला. मागीर आमचो आनेकलो तो निर्चाल प्रकाश नायक म्हणून प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो आसा तुमगेल्या मेळांत आसा प्रोफेशनल आसलो तो आसा. तशें पुरो जावन कोण हें केलें ते जाल्यार आमचें स्पेशालिटी म्हळ्यार तें सकट बायल मनशां भुरगें व्हडलें धाकटें पुरो आसात. नाल्यार बायल हाडटात यक्षगानांत बायल मनशाचे पात्री दादले मनशान बायल मनशान केलें सगळ्यांक पार्ट दिवचे आनी तांकां सकयचें म्हणून बट दॅट वॉज ए ग्रेट सक्सेस. दॅट वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट सक्सेस एज ए प्रोग्राम बट दॅट वॉज अ सक्सेस टू द कोंकणी सांस्कृतिक संघ एज वेल. ते दुस कॉन्ट्रिब्युशन जावन आयिल्ले पयशाच्या उपरांत कोंकणी सांस्कृतिक संघ हॅज नॉट सीन बॅक. thereafter आम्ही 8 प्रोग्राम केला यक्षगानात. महिषामर्दिनी, दक्षयज्ञ, श्रीकृष्ण परंदामा, श्रीकृष्ण लीलामृता, चूडामणी आणि असे मस्त प्रयत्न. श्रीनिवास कल्याण. आता लास्ट सीता स्वयंवर करूंक आशिल्ले लास्ट इयर ना त्यामुळे 50 जण स्टेडियम कोण होतो न्ही स्वयंवरामुळे वाडीक नाही काजरान पैसे जन्नातल्या काय करते गव्हर्नमेंटान सांगले 50 जणांकडून आम्ही काजर करू सांगून आम्ही ते सीता स्वयंवर ते रावयला सद्याक स्वयंवरान आमकां जैन चड हेजे. तुमचे ते कोंकणी तुम्ही क्रिस्तांवाच्यो गिमणी सारले कधी ते सांगून सोडा कशी जाय तुम्ही पाऊल मोरासाचे क्रिस्तांवाच्यो गिमणी सारले ते म्हळ्यार हांव MC करता. म्हाका कन्नड, कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश, मलयाळम, तामील, मराठी. आता तामील मराठी मॅनेजेबल. बाकीच्या 5 भाषांना उलोवंक शक्य. तामील आणि मराठी मॅनेजेबल. बाकीच्या 5 भाषांना उलोवंक शक्य आसा. तशें हांव भाशा प्रवीण हय हांव तें MC करूंक येताना तेन्ना म्हज्या पाऊल मोरासाचे म्हजे इश्ट आनी वेरी रायटर. म्हाका ताज्या विशयान मस्त अभिमान आसा. कळ्ळें. तशें संशोधक आनी मस्त काम केलां. बरें आतां जे बूक आसा न्ही तें कोंकणी चळवळ तांकां रेफरल बुक जावन आसा कोंकणी MA च्या भुरग्यांक शिकतल्यांक. पळय बा तितलें काम केलां. ही संशोधक तो एक मस्त ते राखणे ऑफिसा वचून बसचे कितल्या पट पळयलां ते पयलेंचे राखणे पेपर करता केलां ताणें मस्त काम. काही देर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. तशें ताणें ताजें केळ राजा म्हूण सांगून हांगा तुमचें हातूं इनॉग्रेशन दवरलें मिलाग्रीस हॉलांत. त्या वेळा म्हाका म्हणलें काम तूं हें पटीत तूं MC तुवें करीचें म्हणून. हांव सांगलें तुमचें MC कशें करचें. तुमकां क्रिस्तांवांचे तुमचे ऑडियन्स चड आसात. आमचे कोणी नात. आमी 4 जाणां मात्र. तशें ना तूं यू आर परफेक्टली ऑल रायट तूं करीचें म्हणून सांग. तरी हांव करतलें हांव क्रिस्तांव करचें बेच कर म्हणून केलें.
केल्या उपरांत हांव सांगलें एक कंडिशन केलें म्हणजे नांव सांगचें नाका कोण म्हूण सांगून म्हणून आनी सांगू ना लास्टाक पुरा प्रोग्राम जालें बरें जालें केल जावं जालें बरोबर टिफीन गिफीन जातेर मागीर एक दोन पाद्रां बांद म्हाका येवन हांव विश केलें बरें जालां बरें केलां तुमी तुमचे खंयची फिरगज म्हणलें खंयची फिरगज ते फिरगज म्हणटा नाका कोत्ता ताका म्हणलें म्हणजे फिरगज आतां सद्याक का स्ट्रीट फिरगज त्या जाल्यार पावल बरोस येवन तो कोंगळो आमचो फ्रेंड म्हणून अशें तशें बारी एक गंमत तें म्हाका तें आत्मतृप्ती दिलें तें कळ्ळें म्हळ्यार सी टॉकिंग समबडीज लँग्वेज दिल्ली आसा डिफरन्स आसा बट देन आमी तें शिकले आमकां गौरव आसा आनी आमकां खुशी आसा त्या विशयान ते लँग्वेज कशी शिकली म्हणून सांगा त्यामुळे आमचे शेजारी पुरा क्रिस्तांव मुनकुरांत वय वय खंय म्हळ्यार डेनिस लोरेस रॉबर्ट येत मुजे इश्ट तांचे कडेन आमी सोलोवनेचे स महिला इस्काला येताना उलोवचे गेले एंतुरोवचे वय घरा येवन मुजे कोंकणींत GSB कोंकणींत येताले शब्द तेंत क्रिस्तांव खंय त्या म्हळ्यार मुजे माय म्हणाली एक पटी तुका क्रिस्तांवचे चेडूं आडयार रे म्हणून मागीर ते टच म्हाका उणें जालें मागीर हांव त्या वचोना न्हय आमच्या मागीर पार कांतां बरोवन दिवची कशें सांगा तें बरें म्हाका आतां दिसता तें कशें आसलें म्हणून सांगल्यार पुरा येवचें प्राय जाले सिनियर्स म्हजो धाकटू मास्टर आसलो न्ही ताजे कडेन करता आसले मागीर हांव इल्लें वयर वचून हायस्कुलाक येताना म्हाका स्टार्ट जालें बरोवंक तो बिजी आसता म्हाका हांव बरोवचें हांवें त्या जाल्यार म्हाका कोंकणी बरोवंक येना म्हळ्यार कन्नड गोत्ता सचिवाय तांणी सांगचें क्रिस्तांवांत कोंकणी भाशेन सांगचें हांवें कन्नडांत बरोवचें ट्रान्सलेट करून बरोवचें त्या कॅपॅसिटी बरी वय वय तांतूं पुरो बरोवन कशें आसा तशें अशें म्हणून लास्टाक एक मात्र तुवें धाडले पयशे परचे आयल्यात आनी हे म्हयन्याचे अखेरीक इल्ले पयशे धाड म्हण तें स्टँडर्ड सेंटेन्स तें म्हाका कोता सगळ्यांक सांगू आसा त्या जाल्यार एक 25 रुपया म्हळ्यार व्हडलो विशय तो ल्हान विशय न्ही म्हळ्यार सगळ्यांनी शिकचें अर्धे शिकचें जावचें मुंबय थंय जावन पयशे धाडले आमचें जिवीत येता आसलें इल्लें मागीर काम करता आसलें काम करता आसलें तशें तें पुराय कोंकणीचे म्हळ्यार क्रिस्तांवाच्या कोंकणीचो लायक प्रभाव आसा तुजे लागीं बिकॉज ऑफ द सरावंडींग पर मुद्दू बुडी पिळ्ळे तशेंच आयिल्लो क्रिस्तांवाची कांतां बरोवन म्हाका कोंकणी आयली तो देवरांचो तुळूचें पूण कोंकणी कसो शिकलो म्हणून क्रिस्तांवांनी मस्त काम केलां त्या लेखार इन्फ्लुएन्स केला सांगा कोंकणी संस्कृती संगतान आनी कितें काम केलें त्या यक्षगाना तुमचे तेंका तिट्टू की बडगा तिट्टू आमचे तेंकू तिट्टू तेंकू तिट्टू वय यक्षगानात साधारण तेंकू तिट्टू बडगो तिट्टू बडा बडगो म्हणून बडा तेंकू तिट्टू म्हळ्यार आमचे कशें म्हळ्यार रावण चेंडे मारचे आनी जागटे ताळ तांचे ताळ बसून हें करचें आनी ड्रेसींत डिफरन्स बट नॉलेज वायज बोथ आर इक्वल देर इज नो सुपिरियरिटी स्टोरी एकच कांय डिफरन्स ना तांचे कॉस्ट्युम्स दुसरे आनी तांचे नाट्य दुसरें आनी ते विंगले पेरिफोरियल थिंग्स दिनकणी मारची काही आसा की डान्स करचे काही डिफरन्स आसा डान्स डिफरन्स आसा वय आसा म्हळ्यार तें शिकयचे तुमी आमी परत शिकले तेंकूच तिट्ट मात्र आमकां वय पळोवंक गोत शिवाय जाल्यार गोट कोतो ना म्हळ्यार ते करूंक गेल्यार तुमकां प्रॉब्लेम जातात की कळना जाता प्रॉब्लेम येता म्हळ्यार आमी सिंक्रोनायज करूंक जायना चेंड्याचे वट्टूक आनी ते ताळा मेळाक समज जायना तें तुमकां कळी येता तें तेंकू तिट्टान सडन वचून बडगो तिट्टान करूं जायना बडगो तिट्टान तेंकू तिट्टो करूं जायना केल्लें उदाहरणें आसा आनी मॅनेज केल्लें उदाहरणें आसा तें दुसरें बट एक्चुअली तें नजो म्हळ्यार तांकां ते स्टेप्स दुसरे आमचे स्टेप्स दुसरेंत तेंकू तिट्टाचे दुसरे बडगो तिट्टाचे दुसरे तेंकू तिट्टू म्हळ्यार कुंदापूर दिशेन नाही तेंकू तिट्टू म्हळ्यार इसीन उडपीचे इसीन इतले भशेन वय हांगाच कासरगोड थंय वय उडपीचे तिसल्यान कुंदापूर गिंदापूर बसरोर बडगो तिट्टू मागीर बडा बडगो ताजें एक सेक्शन तें तितलें ताजेंत बडा म्हणजे तिसरीन तें शेरडूर गिरडूर त्या सायडाक आसलें बट तांचो थंय डिफरन्स एक ब्रेक घ्या कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसा M.R. कामत कोंकणी भाशेंत यक्षगाना कर्ण यशस्वी प्रयोग करचो एक व्यक्तित्व असो 3 सेक्शनां जाली आनी एक सेक्शन राव आमच्या सांगता पळय आमी बरोबर कोंकणी भाशेंतले एकत्र एक ब्रेक काडून घेता
स्वागत मोगचन कोंकणी भाषेतली नेकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा एम आर कामत कोंकणी सांस्कृतिक संघाचो आदलो अध्यक्ष आणि त्या संघ मुखांतर ताणें केल्लें साधन कोंकणींत यक्षगान केल्लें आनीक ताचे स्क्रिप्ट ताणेंच रवी आलेऊरच्या मार्गदर्शनाचेर बरोवन ताच्या उपरांत ताचे गिरीश हांच्या मुखांतरांनी बरोवन एक विशिश्ट साधन ताणें केल्लें आसा आनीक तितलें मात न्ही आजून ते यक्षगान मात्र एकच न्ही कोंकणीचो एक बरो एक्टिविस्ट एक कोंकणीचें कितेंय प्रमोशनल काम आसल्यार आमच्या संघातांनी बरें एक काम करचें आसलेलो व्यक्ती आपली प्राय आनीक आपणाच्या कामाक कांय संबंध नासलो वडीत सांगा म्हाका कोंकणींत आनी कितें कोंकणीत आमी कोंकणी सांस्कृतिक संघातर्फे भगवान वेदव्यास म्हणून एक व्हडलें नाटक केल्लें बॉम्बे आनीक बँगलोर आनी पय्यनूर आमकां मस्त डिमांड आसले तातूंत हांव एक कंदराचो रोल म्हळ्यार बेस्ताचा राजा म्हाका तें सॅटिस्फॅक्शन म्हाकाच दिलां तें पात्र करतना तशें मागीर आमचो एक गुलवाडी फॅमिलीचो गोतो आसा काशेटाचे गुलवाडी रामदासजी म्हणून ताणें एक डायरेक्शन केल्लें संत ज्ञानेश्वर म्हणून तें आमी आमच्या टावन हॉलांतूच केल्लें तें कशें म्हळ्यार प्री रेकॉर्डेड लिफ्ट मुवमेंट म्हळ्यार कोणाकय कळूना लिफ्ट मुवमेंट म्हणून तितलें ताजें परफेक्शन गुलवाडी रामदास ग्रेट कितले ड्रामांत तुमी एक्ट केला हांव मेन जावन 3 ड्रामांत एक्ट केला एक आमचो सपना सारस्वताचें विश्व कोंकणी केंद्र आमचे बस्ती मामला मार्गदर्शनार ते तातूंत एक मेन रोल मुजे आसले नागडो बेताळो म्हणून सांग नागडो बेताळो म्हणून मेन रोल ते केला ते हांगा रमणपाई हॉलांत जाल्ले मागीर हेंचे भगवान वेदव्यास मागीर आमचे हे म्हणजे संत ज्ञानेश्वर आनी यक्षगाना कितली यक्षगाना 8-10 पयले स्क्रिप्ट बरोवचे कोणे ते एक 2 स्क्रिप्ट हांवेंच बरयले बाकीचे दुसरे आमच्यो यक्षगानाचे बूक केला की तुमी प्रिंट बूक ना आमी प्रिंट बूक करूना आमचो एकलो इश्ट आनी आमचे मेंबरी वय व्हडलो विमर्शक जावन आसा आमकां बारीक खुशी जाचें नांव सांगूंक तो शांताराम कुडवा फ्रॉम मुडबिद्री शांताराम कुडवा वय तो व्हडलो विमर्शक आमकां आमचे जीएसबी कम्युनिटी ताणें बाकीचे 100 यक्षगानाचे ताणें बरयले म्हळ्यार म्हाका तितलें बरोवनचें म्हणजे कामाक आनी ते सगळें सूट जायना आनी ताणें बरयला आनी ताणें आमच्या संघात पार्ट केला आता अशें विचारचे 25 वर्सां गांव भोंवन तुमी बायले आनी भुरगे उठून नातले आत्ताय भोंवले रे ना आता भोंवना आतां हांगाच भोंवचे खाली एक सांगा तुमी बायले म्हळ्यार तिका तें मन आता आसलें हांगा आसा जें म्हणून दॅट इज वन ऑफ द रिजन हांवें सोडून म्हाका प्रोफेशन सोडचें म्हणून नातलें तातूंत पदोन्नती आसली म्हाका सोडून मागीर घरा बसचें म्हळ्यार उद्देशार मात्र हांवें व्यार सुरू केलें फॅमिली इज व्हेरी वय म्हणजे बायल विणा कामत फ्रॉम मुडबिद्रीची तिका लक्षात जावन कोणाला मुडबिद्री कोणाला गंटाल कट्टे गणेश पैची दू गणेश पैची वय मिल्लनी आसले तांचे दू म्हजी बायल आनी म्हाका 2 भुरगीं बायल एकच आनी भुरगीं 2 हांव मुडबिद्रीच्यो गंटल कट्टे म्हणजे ताकोडे न्ही ओरिजिनल म्हणजे गंटल कट्टे ताचे जाल्यार गणेश पाय म्हणल्यार गणेश पाय 2 ताका 2 दुवा म्हणजे धाकली चेडू म्हणजे बायल सो म्हाका 2 भुरगीं कसं करतात भुरगीं ते अर्चना म्हणून चेडू ती इंजिनियरींग शिकून आतां इन्फोसिसांत आसा इन्फोसिस वर्डीक जावन तिका 2 भुरगीं चेडू आसात आनी सी इज ए मॅनेजर ओवर देर मागीर धाकटो न्ही म्हणून चेडो अजित कामत म्हणून तो हांगा ताणें ग्रॅज्युएशन करून मणिपालांत मागीर PGL KLE बेळगांवांत करन MD आयुर्वेद करन आतां आयुर्वेदांत करन पयलीं आळवांत आसलो आतां हांगा कर्नाटका आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज म्हणून आसा अशोकनगरांत थंय एसोसिएट प्रोफेसर म्हणून आसा डॉक्टर अजित कामत एम एक सोडून आमी म्हणून कुरेक सोडली हय थंय आसा बायल म्हाका माती सांगात दितली बिझनेसाक ती हेल्प करतली मस्त आतां मागीर नातू ल्हान आसल्या देखून येना फॉर अबाउट 1 or 2 years मागीर सोंपे हेल्थ इश्यूज जाले डायबिटीक आनी आसल्या उपरांत देखून बट अदरवायज आपण घेवन यायचे आशिल्ले नेक्स्ट टाइम येवन घेया नेक्स्ट टाइम येता ना नाही गंटल कट्टे म्हणल्यार आमकां बरी खुशी गंटल कट्टे मागीर आमी ताकोडे सरबले म्हज्या बाबान ताकोडे जागो कोणे कळ्ळें नाल्यार ओरिजिनली आमी फ्रॉम हांगा खंय गुरुपूर खंय कंबा थंय करून गंटल कट्टे वचून गंटल कट्टे अशें परतून खोडवेळे येयलो पळय करेक्ट भूमी गोल गोल तशें वापस येयलें न्ही तांगेले फॅमिली म्हाका गुर्ताची
तुम्ही त्या गावात त्या म्हणल्या कळत येत नाही तसं झालं हय, बरं आसा. एक यक्षगान करता जाल्यार रे आत्ताच्या तुम्ही कशी शिकयतात सांगा हाऊ इट इज कोपिंग अप. यक्षगान शिकून आता पण आता तुमकां प्रायज घेतले रे आम्ही सांगते आम्ही रिटायरमेंट घ्यायला तशें काय ना बट आमकां तें इंटरेस्ट कोंकणींत यक्षगान कंटिन्यू जाऊ का. वय करेक्ट ते म्हणजे म्हाका मस्त इच्छा आसत आशा आसा. तुमगेले ते कसं करता असं ते नाही आम्ही आता रावो ना हांगात आमकां आतां चिक्का पुट्टा पार्ट आमी करता जाल्यार आमी डायरेक्शन दिवचें म्हणल्यार आसात आतां दुसऱ्यांचे बट आमचे गिरीश नावडा आनी रवी आलेवरा हे पळय आमचे सांगात आतां आसात आमी सांगल्यार येतात आमकां हें दितात प्रोग्राम मागीर विठोबा टेंपलाचे आमकां रावंक प्रॅक्टीस करूंक जागो आनी श्रीकृष्ण मंदिर आमचे केअर ऑफ थंय दितात आमकां मस्त. आनी एक सांगता हांव तुमकां रेमंड बाब कोंकणी यक्षगान करते उपरांत कोंकणी सांस्कृतिक संघाचे पयशे कांय कमी जावना म्हळ्यार खंय आमी गेल्यात दाराळ जावन आमकां पयशे मेळ्ळ्यात. कामत माम यक्षगान करता हांव दिता अशें आसा तें सांगलां तुमकां सीडी कामत रिटायर्ड घेतलें तशें तितले म्हटल्यार आमचे एक संघाचे आणि सांस्कृतिक संघ हांवें पळयला सुमार प्रोग्रामाक आयला ते काही आमी मस्त केंद्र स्कूलांत आनी केंद्र स्कूला करतात टाउन हॉला करतात भुरग्यांक कॉम्पिटिशन करतात मस्त प्रोग्राम आनी आमचे एक लायक मायंडेड एक सेट आसा मस्त जन आसा व्हडले दायटले बायले काय अध्यक्ष कोण संतोष जावन गेलो की संतोष जालो आतां अध्यक्ष जे गोविंदराय प्रभू म्हणून सांगू न्हू तो कर्नाटका बँकाचो रिटायर्ड मॅनेजर जाले आतां हँड ओव्हर करचे म्हळ्यार कोरोना जावन एक्चुअली सांगलें तुमकां नेक्स्ट स्विता संयम निघंट जाला जाल्यार करूंक जायना स्वयंवराजन तुम्ही सांगले बरी ती यंगर जनरेशन एज आहे आयल्यार मान ते मुखारसून करूंक जाता म्हळ्यार आमकां ते ख्याती आसा कोंकणी यक्षगाना मंगळुरांत केल्ली पयली आमी म्हूण सांगून आमकां ख्याती आसा तशेंच मागीर तांणी मुडबिद्रेच्यांनी केला आनी केला शांता बट इतलें करूं ना आनी इतलें पब्लिसिटी तांकां तितलें मेळूं ना केलें म्हळ्यार तांणी तें एंट्री रिमोट आसा म्हूण सांगून बट आमकां तें परपूर्ण मेळ्ळां. आतां आमी फाल्यां यक्षगाना करता म्हळ्यार पयशे दिवन आमकां सपोर्ट करता लोक मस्त आसात सगळ्यांक आभार जावन आसा वय कारण कोंकणी संघाचं एक नांव वयर आमकां एक खुशी आमचो संघ म्हणून सांगून जी वास्तविक पर्यंत आत्माक पण एक समाधान मेळटलें आमी तें वास्तविक प्रभू म्हाका उडका आसा कित्याक म्हळ्यार आमगेले कोंकणी भाशा मंडळाचे आनी म्हाका शितो आशिल्लो वय तेन्ना म्हाका मार्क ऑर्डर आनी परत घेवन वता आशिल्लें करेक्ट दिसान तेन्ना करून थंय अंजल घेवन येता आशिल्लें तशें तांगेलो तूं वचून आनी म्हाका शिरप न्हू तुमगे दाट ग्लास वेंकटेश तुमी एक घंटो आमगे दर्शकांक तुमगे दर्शन दिवन एक भाग्य दिला आमकां भाग्य तुमी येवन एक घंटो भर तुमच्या लायफाचे कोंकणी यक्षगान करचे म्हणल्या विशयात आमकां आमच्या पूर्ण जनांक म्हायती दिल्या. कोंकणीची ग्रेस्त करच्यांत तुमचोय पात्र आसा तुमी हे केल्ल्याक समेस्त वीक्षका तर्फे तुमकां देव बरें म्हणटा. हांगासर आयिल्ल्या V4 तर्फेन कोंकणी भाशेंत नेकेथ्रा ह्या कार्यक्रमांत तुमी आयिल्ल्या देव बरें करूं. कोंकणी भाशेंत नेकेथ्रा कार्यक्रम आसले आमच्या मध्ये आसलो V4 दिवसाच्या या कार्यक्रमाच्या यशस्वीत एम.आर. कामत एक पार्ट जावन गेलो आमकां आनी आज तुमकां समेस्तांक वीक्षकांक हांव देव बरें म्हणटा. तुमी आमच्या सांगात रावन एक घंटो भर हे कार्यक्रम पळयले तुमकां समेस्तांक देव बरें म्हणटा. परवा बरें आसतना परत मेळटा. राखो रावा हांव रेमंड डिकुन्हा नमस्कार.